तुका अर्घां दिता धनिया तुझो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुझो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा आता आमच्या बाऱ्या हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 हालेलुया
या पवित्र घडये, पवित्र जण, या पवित्र वक्तान तुझ्या आनी म्हजे मुखार आसा. ह्या जेजूक आमी नमान करया, आमचे तकल्यो आमी भागोवया, प्रणिपात ताका आमी करया आनी म्हणया येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया दया, येया नमस्कार, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया दया. अर्गा तुका सुम्या जेजू, अर्गा तुका सुम्या, होगलाप तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, जयकार तुका सुम्या जेजू, नावार्तांव तुका सुम्या जेजू, नावार्तांव तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, वैभव तुका सुम्या जेजू. वैभव तुझो सुम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी बसया. बाबा भयणीनो, तुम्ही ह्या जांगा आसात. प्रेज द लॉर्ड. देवान हो दीस तुमकां दिला. हॅव वेल क्लोज द डोर्स. तुमच्या घरा बीग लागी थोडी चिंतात कोणना. ओ आतां सांगले बरी वय गा लागी ना म्हणून आतां फोन करनाका तसून कंत करनाका. तुमी जेजू मुखारा, जेजू तुमची कितें म्हणटात भद्रती पळयता. आमी कित्याक विचारलें म्हळ्यार दार बंद केला गी म्हणून. उगडापणाचें पुस्तक म्हणटा 3रो अध्याय 20वी बोळ. आपले हांव तुज्या दारार रावून बडयता, तक्षण उक्तें करतल्या साकरा बरी जाया. आनी जो कोण तें दार उक्तें करता ताच्या घरा हांव येता आनी हांव ताचे थंयची येता. प्रेज द लॉर्ड. बाबा भयणीनो, सवाल येता, तुजे काळजाचें दार उक्तें आसा गी? हांवें म्हळें हात जोडल्या तक्षणा जेजू म्हज्या काळजांत येना बाबा भयणीनो. सॉरी, हांव दिंबेर पडल्या तक्षणा जेजू म्हज्या काळजांत येता म्हणलें खंयची गॅरंटी ना. हांवें बरी मागणी कर, लांब लांब मागणी केल्ल्या वेळार, मस्तू आराधना केल्ल्या वेळार जेजू म्हज्या काळजांत येता आनी रावता म्हणली खरी गॅरंटी ना. फारिजेव आनी शास्त्र्यांनी तांकां वांजेल बरो गोत्ता, या पोरनो सोलो तांकां बरो गोत्ता अशें कोटेशन सांगतात. आमकां कांय कोटेशन सांगूंक कळचें ना. पूण जेजू म्हज्या काळजांत येचें जाल्यार एकत, हांवें ताचे थंय रावाचें, ताणें म्हजे थंय रावाचें. प्रेज द लॉर्ड. बाबा भयणीनो, हें हांवें ताचे थंय रावूंक, ताणें म्हजे थंय रावूंक हांवें खुशी व्हरीचें बाबा भयणीनो. हांवें खुशी येल्यार, मोहन येल्यार मात जेजू तुजे आनी म्हजे थंय रावता, नाजाल्यार जेजू थंयच आसता. ग्रेस्त तरणाटो तुमकां हांव दाखलो दिता वांजेलांतलो. तो म्हणटा हांव बरी जिणी जियेलां सोम्या. जेजू हांव बेस्ट तरणाटो. सगळे कायदे पाळल्यात, उपादेश पाळल्यात, नियमां पाळल्यात, आवय बापायक मान दिला, कोणाचें हांवें सोरोवंक ना, कोणाचें नागोवंक ना, मागणें केलां, हांवें सगळें केलां. जेजू म्हणालो वेरी गुड. म्हजो पाटलाव करताय गी, म्हजो पाटलाव करताय गी. ताणें पाटलाव करूंक ना. ताका मन नासलें जेजूचो पाटलाव करूंक. सगळें पाळल्यात. देखून हांव जावं देस करता जावं पुरो, मीस करता जावं पुरो, आराधना घेता जावं पुरो, पूण शेतां घेता जावं पुरो, सगळें करता जावं पुरो. पूण म्हज्या काळजांत जेजू ना तर ती एक आलयेक, हांवें केल्लें बायलयेक म्हजे कायदे मात्र म्हणयेत. देखून तें दार आज काळजाचें उक्तें करया. आज तुमी हांगा आयल्यात ह्या पुणतळाक, दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगेचे तावन लागशिल्ल्या पयशिल्ल्या गांवांत तुमी आयल्यात, जाग्यार हांव आयल्यात. कित्याक? सोम्यान म्हाका आपडीचे. वय गी, सोम्यान म्हाका आपडीचे. दुसरो खंय उद्देश आसा गी? सोम्यान म्हाका एक बरें केल्यार पुरो. जावं ती तुमचे लागीं मस्त समस्यात, जाग्यार हांव धरन, कामांत हांव धरन, कुडीचे हेर कामां जाग्यार, दुसरे परगांवांत गांवांत, यू मे हॅव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. पूण इतलेंच गी, जेजू म्हाका आपोड. जेजून म्हाका स्पर्श करीचे.
देखून ह्या जेजू लागीं आमी आयले हांव ह्या जेजू मुखार आमकां सुकतें करून दवरया. जेजू म्हणटा हांव वाट सत जिवीत, पूण थोडे फावटी अशें जाता तुजी वाट तुका, म्हजी वाट म्हाका. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत, सत शिका सत उलया, पूण हांव म्हणटा तुजें सत तुका, म्हजी सत म्हाका. तुजो मोग तुका, म्हजो मोग म्हाका. देखून हांव कोणाचो जाय मोग करतां, कोणाक जाय हांव द्वेशितां. म्हळ्यार म्हजें जिवीत एक प्लस आनी मायनस म्हणल्यार बरी. कोणाक जाय हांव कुडशितां, कोणाक जाय हांव कळवितां. जेजून कोणाकी कळविलें की बाबा भयणीनो, एकल्याकी भायर पडोवंक तो दिना. तितलो हट्टी जेजू. हे हट्ट बरें हट्ट, पाड हट्ट न्ही. इज अ जेलस गॉड. इल्लो मोसोर सर ताका एकल्यानी भायर पडोवंक दिवं नजो, इल्लेंय दिना हांव. तसलो हुत्ती मोग तो. देखून तुका आनी भायर पडोवंक तो दिना बाबा भयणीनो. आमी कोणाकी भायर पडल्यार हांव वचोन दी म्हणटा हांव कोणा, पूण जेजू तसो न्ही. एकलो पूत एकले धूव भायर गेल्यार ताका जाय. ट्रॅक चुकोवन भायर पडल्यार पाटीन जाय. एक नाणें खंय भायर पडल्यार ताका तें जाय. एक शेळी भायर पडल्यार ताका जाय. प्रेज द लॉर्ड. बाबा भयणीनो, ओ जेजू तुका आनी म्हाका सोदून येवचो जेजू. ह्या जेजूक हांव कितलो सोदतां. जावं दी हांव फादर राहुल जावन हांव कितलो सोदतां म्हज्या जिवितान ह्या जाग जावन. तुमी तुमच्या कुटुंबांत काजारी जावन एकसुरे जावन तरणाटी जावन भुरगीं जावन ह्या जेजू कितले सोदतात. तरे फावटी आमी म्हणटा वी हॅव टेकन जिजस फॉर ग्रांटेड. आमी जेजूक कशें जाय तशें आमी वापरता. कशें जाय तशें आमी वापरता. त्या दाळा म्हाका जेजू जाय, त्या दाळा गेलो मागलें सगळें केलें. त्या दाळा म्हाका सगळें सामा, म्हाका जेजू येनाका. म्हज्या फिरगेचेंतलो एकलो लायक म्हज्या लागीं म्हणालो हांव सुमार 15-20 फिटांतल्यान वयतान पडलो फादर, तरी पूण दर म्हणून म्हाका एक ल्हान एक गाय जाल्लो ना. आय डिडंट इवन हॅव अ ब्रूज. एक ल्हान गाय जाल्लो ना. हांवें ताका इतलें सुतार म्हळें तुजी भक्त त्या सांता लागीं विशेश आसा. हांव खंयचो सांत म्हूण सांगना. तितलें मात न्ही, मीस कळनासतना मोगान तूं येताय. खंय जाल्यार तो वाटेर जाल्यार दिंबी घालता, दामारार दिंबी घालता, खंय घालता. त्या मनशान सोम्याक इतलें बरें करून ताचो वेळ दिलो की त्या पडुल्या दिसा सोम्यान ताचोय उडास दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. हांवें केदाळे चिंतचे आसा, हांवें केल्लें सोम्या सांगाता करशिल्लो वेळ एक डेपॉजीट बाबा भयणीनो, बँकाचें एक डेपॉजीट. कितलें तूं डेपॉजीट घालताय तितलो तुका इंट्रस्ट सांगा. इंट्रस्ट चड. ह्या जेजूच्या बँकांत कितले तुमी डेपॉजीट करतात मागण्या रुपार, तुमच्या जिणे रुपार, तुमच्या सेवे रुपार, एकामेकाच्या संबंदा रुपान कितले तुमी डेपॉजीट करतात. पयशे न्ही, पयशान मोकण घेवंक जायना, सोम्याकी काण घेवंक जायना. सुकोन पड नाका, चिंतपांदी सुकचे नाका आमी. थोड्यांचे डेपॉजीट म्हळ्यार खाली पयशे मात म्हणून. ना ना, मोग डेपॉजीट करयेत, बरेंपण डेपॉजीट करयेत, सेवा डेपॉजीट करयेत. कितलें तूं करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वादीत करतां. देखून बाबा भयणीनो, इतलो बेस्ट जेजू म्हाका मेळ्ळा. थोड्यांक हो जेजू सुकला. जेजूक तो मुनी सुकोवना, हांवें ताका सुकोवन काण गेला. आदाम आनी एवेन, एका वेळार पेद्रून, जुदास इस्कारियोत, इतले ताचे 12 जाण शीस लागीं बसून ट्रेनिंग दिल्लो जेजू. ट्रेनिंग घेतिल्ले शीस खंय गेले म्हळ्यार खरी वळख ना. खरी वळख ना. जेजू अजापां करता देखून म्हाका जेजू जाय. म्हाका कितें लोनाचे प्रॉब्लेम आहा देखून म्हाका जेजू जाय. म्हाका कुटुंबांत कश्ट आहा देखून म्हाका जेजू जाय. म्हाका कुडीची पोडापोड आसा, म्हाका कॅन्सर पिडा आसा, म्हाका मारेकार पिडा लागल्या, म्हाका जेजू जाय. कॅनडा वचोंक म्हज्या पुताक विजा जायचे, IELTS बरयचे, UK वचोंक एग्जाम बरयचे देखून म्हाका जेजू जाय. भुरग्यांची परवां 10वेची परिक्षा येतात देखून रँक काडूंक, बरें मार्क्स मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक म्हाका जेजू जाय. खाली जेजू खाली म्हजे गरजो तिरसोंक मागी बाबा भयणीनो. नो, हे जेजूक आमी आमच्या फायद्या खातीर वापरले बरी जाता. पूण अशें मागया सोम्या, कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें बोळें आनी कालतें, उरलें सगळें आपापशें मेळटा.
मोरयेन गरजेचो पात्र विंचलो ती आयकताली उरली कामार आसली देखून पयलें जेजूक आमी पळयवया पयलें लेट अस लूक देखून 3 एल आसात एल म्हळ्यार लव एल आसा पळय एल ते 3 एल आसात ते कशें म्हळ्यार फर्स्ट लूक पयलें पळय दुसरें लिसन एल लिसन आयक देवाचें उतार आयक सुमयाक पळय क्रुसिफिक्स पळय सांतांक पळय पेल्याक पळय दुसरें आयक हें आयकोचें गरजेचें अर्दें कुरें आयकल्यार आमी मस्तो आवाज करता अर्दो बरोलो कळसो आवाज करता भावा भयणीनो अर्दी जणवाई भोव मारेकार देखून सगळी जणवाई जायचे अर्दी जणवाई काण घेवन कोणी धाकटेर चिकित्सेच्या कुडाक वसा जाल्यार ऑपरेशन थिएटराच्या भितर वसा जाल्यार तो पेशंट फाटी येना कित्याक ताची जणवाई अर्दी देखून आयकताना सगळें आयकोवया जेजूक सारकें समजोवया आनी तिसरें मोग करया लव लूक लिसन एंड लव मोग करया देखून बाबा भयणीनो आपुरबायेचें गीत आमी गावया अनंत बापाक अनंत पुताक अनंत आमी हर एकली उबी रावया हें थाळयो पेटोवन सोम्याक हात उबारून वो दीस दिल्ल्याक इतलें बरेंपण केल्ल्याक इतलो मोग केल्ल्या सोम्याक आमी नावाडया आमी हरसिया आनंद बापा अनंत पुता अनंत स्पिरिता त्रिएक देवा अनंत बापा अनंत पुता अनंत स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारून नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पासाहाता ओमे सर्वोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थना आमी सर्परगता आतू मारून नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पासाहाता ओमे सर्वोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थना आमी सर्परगता अर्गा अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा स्पिरिता त्रिएक देवा अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारून नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पासाहाता ओमे सर्वोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थना आमी सर्परगता ओगला बापा ओगला पुता ओगला स्पिरिता त्रिएक देवा ओगला बापा ओगला पुता ओगला स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारून नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पासाहाता ओमे सर्वोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थना आमी सर्परगता स्तुती स्तुती बापा स्तुती पुता स्तुती स्पिरिता त्रिएक देवा स्तुती बापा स्तुती पुता स्तुती स्पिरिता त्रिएक देवा आतू बारून नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पासाहाता ओमे सर्वोर्तो त्रिदा दिसो बाबार्थना आमी सर्परगता Alleluia, 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 Alleluia.
आम्ही बसूया. हांवें गेल्ले कडेन सांगचें आसा, एक पाकळी आसा, पाकळी, एक सेईंग, देर इज अ सेईंग, एक पाकळी आसा. पळया तुमच्या हातान म्हाका जाप मेळटा म्हणून. जळार एक कोणाचो मोग, जळार जळार कोत्ता न्ही, मॉस्किटो, कोणाचो मोग, ब्लड, रक्ताचो मोग जायत. मोवाचे मूस आहात पळया, ताका कोणाचो मोग, फुलांचो. ह्या खंय इल्लें बरें सत्व मेळटा फुलांत, गोडशें, ताचो मोग. पाळां आसात पळया, पाळां, द रूट्स, पाळांक खंयचो मोग, मातयेचो. मातयेक पाळांचो, पाळांक मातयेचो मोग. मनशाक खंयचें सवाल विचारलें, मनशाक आं जेजूचो मागीर सोडया. जेजू दिसता तुमकां, जेजू दिसता तुमकां, उंड्या रुपार आसा ओके, पूण घरा गेल्या वेळार जेजू खंय दिसता तुमकां. ल्हाना बाबा भयणीत हे मेळ्ळो, जेजू म्हजो बाळ मोर येसू. म्हज्या ल्हाना बाबा कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तर मनशाक देवाचो मोग ओके, देव म्हाका दिसना, पूण म्हाका कळ्ळें, तुमकां एकामेका दिसता, तुमकां हांव दिसता, म्हाका तुमी दिसतात, पूण मनशाक पळयतना राग खंय, मोग न्हय खंय. आयचे पेपर उक्तें पळया बाबा भयणीनो, कांय इल्लें उत्तेजना करचे तसली कांय एक तातूंत एक कांय न्यूज मेळात गी. आं एक टीव्ही घाला, कांय म्हण एक प्रेरण दिवचें तसलें तुका आनी म्हाका एक स्पर्धात्मक कर्ण, कांय एक जिवितांत हुरूप हाडचें तसलें, समथींग दॅट कॅन मोटिवेट मी अँड यू. कांय मेळात गी ना. ताका शिकयचे, आका शिकयचे, ताचें नांव पाड करीचे, आचें नांव पाड करीचे, ताका विणगो करीचे, आकाय विणगो करीचे, ताका जरबांद मारीचे, आकाय जरबांद मारीचे, ताकाय कुर्सायचे, आकाय कुर्सायचे. हें आमी टीव्हीर सदांय पळोवचें. भोवशें हांवें तुमकां ल्हानशें रुपार सांगलें. पुलवामांत अटॅक जाताना, पुलवामा थंयसर कितले जाण सोजेर मेले, थोडे म्हणाले 40, थोडे म्हणाले 44 सोडया. तितले म्हणटाना सगळ्या भारतांत तरणाटे काले म्हणाले आनी सगळो लोक काले म्हणालो, उन लोगों ने हम लोगों का 40 लोगों का मार दिया है, हम लोग 400 को मार देंगे. आमच्या 40 जाणांक तांणी लागाड काडला, तांच्या 400 जाणांक आमी काडया. देखून हांवें म्हळ्यार मनशां पळयतना राग. भायर आसली प्रकृती एकामेका मोगान जियेतात, आमी आनी तुमी मात्र इल्ले कश्टान जियेता. वय गी पातयेतात गी, चिंतून पळया बाबा भयणीनो. कितले जाण कारकोळ गेल्यात सांगा पळया. गेला प्रॉब्लेम ना, तुमकां हांव हांगा येवंक सांगना. गेला हांव गेला, हांव थंय रावलां 4 दीस देवको नासतना. मस्त लोक येता न्ही कारकोळ. आतां हांगा कशें मुडीपू पुरा मुडीपूचे येतात की ना बायलो लोक. हांव पक्षीगेरे फिरगजन आसतना 2 वर्सां थंय दुसऱ्या गांवचो लोक येतालो. विशय काय जालें म्हळ्यार जेरुझलेम म्हणलें नांव आयका लागीं तुमी. थंय मस्त लोक येता. थंयसर देवाळा जेरुझलेमाचे थंयसर मस्त लोक येता. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत हांव समारिया, जुदेया, देकापोलीस, नजरेत सगळो लोक येता. जेजू एक कडेन बसला. वो आयिल्लो लोक आहा पळया, तांची प्रथम फळां, प्रथम तोटान जाली प्रथम फळां या कितेंय अर्पण करूंक जाय, देवाळा कांय अर्पण करूंक जाय तें हाडून येतात. अशें हाडून आयले हांगासर मुखार वेदी लागीं आल्तारेर तांणी दवरलें, फाटीं गेले. जेजू बसला आनी पळयता.
हे येतात दौरतात वेतात, येतात दौरतात वेतात. जेजून एक समस्या पळयलो थंय. तो समस्या आसा, जर तो मनीस प्रॉब्लेमार आयला तेत प्रॉब्लेम घेवन फाटीं गेलो, पिडेन आयला तित पिडा घेवन फाटीं गेलो, बेजारायन आयला तित बेजाराय ह्या कोटसाणकाण घेवन फाटीं गेलो, ना समाधानान आयला कितें गेलें कुटुंबांत इल्लें उलोवणें जालें, इल्लें घर्शण जालें, तेंत घर्शण खाण घेवन आयलो आनी तसलेंच एक चिंता खाण घेवन फाटीं गेलो, कोणाचो द्वेश खाण घेवन आयलो तो द्वेश खाण घेवन फाटीं गेलो. म्हळ्यार काणीक अर्पण केली, जिवीत अर्पण करूं ना. प्रेज द लॉर्ड. काणीक अर्पण केली भावा भयणीनो, जिवीत अर्पण करूं ना, समर्पण ना. देखून पयलें काणीक वय आमी इगर्जेन काणीक हाडटा दिता आमी म्हणचें घालें आज पाद्रापाक घडटा कुडान रांदच्या कुडान. बाबा भयण ताका व्हरता पाद्रापाक घडटा सोंदी, पूण भितर येताना त्या आल्तार येताना ती काणी काडटाना हांवें एक मागणें करीचें थंय. कोण आमी इगर्जेन आसता बसता या आतां आवडल मिसाचें बलिदान जाता या कांय हाडूना जाल्यार पाद्राप थंयसर भेटयताना थंय हांवें अर्पण करूंक आनी म्हजे कुटुंबाचे समस्ये कश्ट, म्हजें जिवीत, कोणाचें काम, कोणाचें रीण, कोणाचें द्वेश, कोणाचें हगे, कितें प्रॉब्लेम म्हाकाय आसात आनी आनेकल्याक हांव दितां तें सगळें हांव थंय अर्पण करतां. दॅट इज वॅलीड. तें मागणें सोम्याक वेग्गी पावता कित्याक थंय हांवें समर्पण केलें. ना जाल्यार कितली मिसां आमी आयकल्या, सगळो संवसार सगळी फिरगस बदलाची आसली, कितले शर्माव जाले, कितली आराधना जाली, सगळें भारत बदलाचें आसलें जालें ना. हांगा मीस आयकून भायर गालाटो केल्ले याद, हांगा मोर्नाचे मीस जावन वयर शिमेस्त्रेंत मोर्न पुरोवंक दिनातले आसात. भावार्थ आमकां आयिल्लो उणो, भावार्थ आमकां आयिल्लो उणो. कोणेंय म्हाका म्हळें, फादर आमी कातोलीक सर्गाक येताना खंय म्हजें न्ही पयलें पातोर उडयल्ले आत पळय इगर्जेक, पातोर उडयल्ले 2007-8 द वन्स हू पेल्टेड स्टोन ते सर्गार पयल्ले आसतात खंय. मास्लीक तोलो मापली आहा पळय तो सर्गार पयल्ले आसता खंय. आमकां लास्ट खंय कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजूची वळख आसून आमी सोम्याक बरेंकन पळोवंक ना, पूण तांकां वळख ना, तांकां वळख ना. जर तर तांकां आमचे बरी शिकवण मेळ्ळी जाल्यार खंय आसती. परस म्हज्या फिरगेचें एक घडली संगत हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. एकलें चेडूं आमच्या समोर तेचें न्ही, दुसऱ्या समोर तेचें, पूण फाटीं कातोलीक जावं तें आशेता. ताणें इतलें आपुरबायाचें मागणें केलें गी कन्नडान त्या चेडवान, बायबलांत आहले वोळ अध्याय सांगून कोटेशन सांगून मागणें करता. बाबा भयणीनो म्हाका लज दिसली. आमी सांगया पळया, आमी वांजेल वाचता वय, म्हजें एक पसंदेचें एक वाक्य सांगया पळया. कश्ट आमी सांगना म्हणून न्ही, सांगता पूण आमी सोलवाता. पूण त्या चेडवान अशें मागणें केलें गी आमी म्हणटा हो तो त्या समोर ते गेला, हो ह्या समोर ते गेला, पूण आमच्यो न्ही बेस्ट तीं आसात, आमच्यो न्ही बेस्ट तीं आसात. हें आमकां एक पंतावन बाबा भयणो, हें तुका आनी म्हाका एक चॅलेंज. म्हज्या सोम्याक हांव कितलो वळखता. देखून ही घडी सोम्याक वळखूंक, सोम्याक चड आनी चड जाणा जावंक. एका भुरग्या बापाचें काडूंक सांगतना बापाचे पुताचे आनी 7 आंतोनीचें नांव म्हणालो, म्हळ्यार पळयतात म्हण अंत ना, तो मिस्तर तुरला. हाऊ वेल डू आय नो माय जीजस. आमचे घरची रेकॉर्ड्स सामा आमकां कोत्तात न्ही, आमचें बँक अकावंट करेक्ट कोत्ता आमकां, आमचें इन्शुरन्स क्लीन कोत्ता, जाग्याचें 1 इंच आमकां बरें कोत्ता. फाल्यां ताणें भितर घाल्यार जालें मागीर करेक्ट कोत्ता. म्हजो जेजू म्हाका करेक्ट कोत्ता गी.
शी सांग की जेजू करेक्ट कळोवना नाजाल्यार पेद्रू खाल्या दवरलो पेद्रून खाल्या वळोवंक ना म्हणली भियेलो इफ एट ऑल यू हॅड नोन जीसस परफेक्टली यू वूड हॅव स्टेड रावल्ली कोण मोर ही माय कावणे तावन कुर्सा पर्यंत ती एक आवय उबी रावल्या ती मोरी तुका आनी म्हाका सोण घालीत गी ह्या पुता लागीं येताना आवय सोण घालीत गी नाका हांव आनी दाखलो दिता ल्हान भुरगीं आहात पळया त्या भुरग्याक उखोल न्हू 2 उमे दिल्यार ह्या भुरग्या बऱ्यांक उखोल न्हू धलयल्यार ती आवय तुमकां द्वेशीता की मोग करता न्ही शी वील लायक यू कित्याक म्हळ्यार आपणाच्या भुरग्याक तुवें घेतलाय तर मोरयेच्या भुरग्याक ह्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत वोवयताना ती मोरी तुज्या आनी म्हज्या बगल्यान रावना म्हणटात गी ती रावता बाबा भयणीनो हर मोणीस तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका हर मोणीस तुका करिताना तरी आनातूनय म्हाका सांडीत गिये कावय नेण्ट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी ही तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हें कांतार आमकां गोत्ता भोव आपुरबायाचें कांतार हें एक आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोना तुमचें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेर हांवें बरयलां तुमच्या माथ्याचे केस सयत म्हजे केस ना सोडया तुमच्या माथ्याचे केस सयत हांवें मेजून दवरल्यात देखून बाबा भयणीनो असलो जेजू तुजे आनी म्हजे सांगात आसतना हो जेजू म्हणटा हांव तुजो मोग करतां आतां तूं म्हजो मोग कर देखून बसून आसले कडेस आमच्या हृदयाचेर आमी हात दवरया आनी आमी म्हणया हें गीत काळीज म्हजें तुज्या काळजांत एक जावं दी इतलेंच म्हणया सोम्या आज तुजें काळीज म्हजें थंय घाल हें म्हजें थोडेपटी द्वेशुचें काळीज थोडेपटी उक्तें जायना सोम्या हे म्हजे हात उक्ते जायनात हे म्हजे पांय पेल्याच्या शेजारच्या घरा सोलोन वचनात हे दोळे थोडेपटी बरें पळोवंक की मोन करनात ही जीब हाडां नातली जीब अनेकल्याची हाडां मोडयता देखून जेजू आज म्हाका तुजें काळीज जायचें पडलां तुवें कसो मोग केलोय तुवें कशें उदार मनान दिलें सोम्या तशें मोग करूंक म्हजी जिवीत पेल्या खातीर दिवंक म्हाका प्रेरण दी म्हणून हें गीत आमी गावया काळीज म्हजें तुज्या काळजान एक जावं दी सोम्या म्हजें मोनांत एक जावं दी काळीज म्हजें तुज्या काळजान एक जावं दी सोम्या म्हजें मोन तुज्या मोनांत एक जावं दी जिणीभर आशा ही म्हजी सोम्या जावंक हांव तुजे बरी जिणीभर आशा ही म्हजी सोम्या जावंक हांव तुजे बरी करचिनी रूपांतर सदां तुका मानवोची करचिनी रूपांतर सदां तुका मानवोची कर काळीज म्हजें तुज्या काळजान एक जावं दी सोम्या म्हजें मोन तुज्या मोनांत एक जावं दी म्हजी मेटा तुज्या मेटांनी एक जावं दी म्हजी जिणी तुका हरगागीत जावं दी म्हजी मेटा तुज्या मेटांनी एक जावं दी म्हजी जिणी तुका हरगागीत जावं दी काळीज म्हजें
तुझ्या काळजान एक जावदी सोमिया मोजे मोन तुझ्या मोनान तू एक जावदी चिन्नानी चिन्नानी करण्यानी मोजा दिवच्या साक्षत्या मोगाक तुझ्या चिन्नानी करण्यानी मोजा दिवच्या साक्षत्या मोगाक तुझ्या बोळा धिक्कर आत्मिक जिणी लालेन मागता कालते पोनी बोळा धिक्कर आत्मिक जिणी लालेन मागता कालते पोनी काळीज मोजे तुझ्या काळजान एक जावदी सोमिया मोजे मोन तुझ्या मोनान तू एक जावदी मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावदी मोजी जिणी तुका अर्गागीत जावदी मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावदी मोजी जिणी तुका अर्गागीत जावदी काळीज मोजी तुझ्या काळजान एक जावदी सोमिया मोजे मोन तुझ्या मोनात एक जावदी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergam bapak, ergam putak, ergam povitatmya. अर्गा पुत्रत्म्या. बाबा बहिणीनो, सलमान खानाची एक मूवी आसा, त्या मुवीचें नांव आसा जय हो. पळय लागी पळोवं ना जाल्यार पळयल्यार रेपटी बरें. म्हळ्यार ताका हांवें प्रमोशन दिवचें न्ही, एडवर्टायजमेंट न्ही, पूण तातूंत एक बरें एक शिक्षण आसा, एक बरें एक मॉरल आसा. विशय काय म्हळ्यार एक कुटाम ह्या सलमान खाना लागीं येतात त्या मुवींत. ओ हिरो ताचे लागीं येतात, म्हणटात हमारी मजत करना, म्हाका इल्लें कुमो करा, कायंडली हेल्प मी. एक कुटाम देखून सलमान खान हेल्प करता तांकां आनी ते कुटाम एका बऱ्या पावंडाक पावता. आतां विशय काय म्हळ्यार थँक्यू म्हणूंक, देव बरें करूं म्हणूंक तें कुटाम सलमान खाना लागीं पाटी येता आनी म्हणटा भाईजान थँक्यू, देव बरें करूं. देखून तो म्हणटा थँक्यू, देव बरें करूं, म्हाका नाका, हांवें कशें तुमकां कुमोक केली तुमी वचून तेगांक कुमोक करा. विशय सुलाभ, हांवें कशी तुमकां कुमोक केली तुमी वचून तेगांक कुमोक करा. आनी त्या तेगांक सांगा, त्या 3 कुटुंबाक ह्या तेगा जाणांक सांगा तुमी वचून आनी तेगांक कुमोक करा. तेगा 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 म्हणटाना गुणीसू म्हणटाना कितलें जालें? सुमार जालें. जेजूनी केलें तेंच. आज आमी वॉट्सॅपार म्हणटा न्ही शेअर करा शेअर करा शेअर करा, जेजूचो मोग शेअर करा, खा जाल्यार वॉट्सॅपार जेजूचो मोग शेअर करा. जेजून केदा लागीं सांगला हेरांक मोग दिया म्हणून. जेजूचें वॉट्सॅप केदा लागीं उक्तें जालां. हें काल पोर आयिल्लें वॉट्सॅप आमी वडल्यान गजयता, पूण जेजून वॉट्सॅप केदा लागीं म्हणला फॉलो मी. आज इंस्टाग्रामार फेसबुकार आमी आनी एकल्याक फॉलो करता न्ही, पूण जेजून आमकां केदा लागीं सांगला कायंडली फॉलो मी. तो फॉलो करता, हांव फॉलो करता ही म्हणलें सवाल न्ही. जेजू म्हज्या फाटल्यान सोदून येता, पूण जेजूक हांव सोदून गेलां गी. कितले जाणांक हांगासर फ्लायटार येतना पायलटाचें नांव गोत्ता? म्हाका गोत्ता, कित्याक म्हळ्यार म्हजो तेकलो सांगाती एअर इंडियान पायलट आसा. नाजाल्यार आमकां गोत्तू ना. खाली एअर इंडियान ताचें मातें नांव गोत्ता. उरल्यांचें हांव इंडिगोर गेल्यार, एमिरेट्सार गेल्यार, लुफ्तांसार गेल्यार, विस्तारार गेल्यार, ह्या पुरा प्लेनार गेल्यार आमकां नांवां गोत्ता गी पायलटाचीं. सोडया, ट्रेन चलयताल्याचीं नांवां गोत्तात गी आमकां. तरे फाटी म्हजो तो भाऊ जाल्यार आमकां कळटा, पूण तरे फाटी आमी खंय टिकेट काडन
भितर येताना कोत्ता गी ना तर आमकां इतल्यांत की ताचे विशीं आमी चिंतूंक वचना एका पोंतांतून आनी एका पोंताक पावयता म्हणल्यार आमकां गॅरंटी आसा एका पोंतांतून आनी एका पोंताक भद्रतेन शाबितान आमकां पावयता म्हणली खात्री आमकां आसा बाबा भयणीनो पायलट हांगां जेजू हाचें नांव म्हाका कळिता हो कोण म्हणलें म्हाका कळिता आनी कितें शिकयलां आनी कोणाक हाणें गूण केला हाची कितें नांव आलां ओ कितें करूंक शकता हाची सकत कितें हाची पदवी कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका कळिता आमी वाचलां आमी आयकलां आमी पळयलां बाबा भयणीनो तर असल्या पायलटाक आमी सोडया सीट तरी बडें अशें जाता की आमकां ड्रायवींग सीट कोणाय की सोडूंक नाका हांवें तूं सोडिचें मागीर वाट चुकल्या उपरांत पळया मागीर आनी एकल्या विचारचें ड्रायविंगाचें सीट जेजूक तूं सोडया ताची वाट चुकाना म्हजी वाट चुकता काल एक म्हाका बरें वॉट्सॅपार एक स्टेटस मेळ्ळें बाबा भयणीनो वाचूंक काल म्हळ्यार समस्या येतात खंय समस्या येतात आपयचे म्हणून ना आपापशे येतात पिडा येता कश्ट येता लुकसाण लॉस जाता प्रॉब्लेम येतात फायनान्शियल लॉस जाता बँक बंद जाता सगळें येता पूण संतोष मात्र येना संतोष हांवें हाडी जय हॅपिनेस डजंट हॅपन हॅपिनेस हॅज टू बी मेड हॅपन या हांवें मोग या संतोष हाडीचे जेजून संतोष हाडलो बाबा भयणीनो आपापशे येवना आमी हांगा आसली इतलीं जाणां चिंते आमी हांगा तासांव भायर एक व्हडलो पोंड पडला आनी आमी बसून म्हणटा हांव तो पोंड बोरीजे काळी सांगचें मात्र मागीर वॉट्सॅपार आमी घालें कोणी पोंड भरनात तो पोंड तसोच उरता कोणी भरनात एकल्यान या आमी सगळ्यांनी मौन करन एक बाटी माती घालन या सिमेंट व्हरून तें भरल्यार मात भरता प्रेज द लॉर्ड आपापशें खंयचेंय जायना समस्या मात आपापशे येतात इजा मात आपापशे येता दूख मात आपापशे येता पूण संतोष सोदतेल्याक मेळटा बोड येतेल्याक उक्तें जाता आनी मागतेल्याक मेळटा इट हॅज टू हॅपन हांवें आडी करीचे हांवें काम करीचें त्या दळा मात्र घरा वगत आत अशें दोन बसल्यार पयशे घरान पडटात गी पडटा गी बाबा भयणीनो काम करीचें काम केल्यार मात्र तोटांत माडार इल्ले 4 नाल्ल जातात माडयेर 4 पोपळां जातात मिरयेर आमकां कांय इल्ली मिरी येता रब्बरार आमकां इल्लें कांय रब्बर मेळटा ना जाल्यार कांय इंत मेळना कर रावल्यार गोडगोडो मात्र मारता देखून बाबा भयणीनो हो जेजू आनी तुका आनी म्हाका कार्याक लायता आनी अशें करूंक आमकां एकलो आदार तोच पवित्र आत्मो आमकां बारीक कशी पेंतेकोस्ता दिसा शिसांची दारां उक्तीं जालीं पवित्र आत्मो आयलो वो पवित्र आत्मो तुजे आनी म्हजे भितर आसा इतलेंच गी हांवें कितें जय तरी जाता काल म्हळ्यार कोणेंगी च्या दिली खंय कोणेंगी कापी दिली कापी तशीच पियेले आनी 4 जाणांक पुरपुरले वचोन कापी दिल्या कापीक साकर ना कांय ना कापी सगळी च्या सगळी पियोन जाल्या उपरांत कळलें पोंदा साकर आसा किरोंक उडासना मनशाक साकर तांदूंता हाका किरोंक उडासना आनी इसारोंक ना पूण कोणें दिल्ली तांकां पुरांकी गाळी सवल्यो पुरांकी जोर केलें लास्ट पळयता तांतूंता म्हज्या जिवितांत तशेंच पवित्र आत्मो आसा आमी खंय सोदचें नाका ह्या पवित्र आत्म्याक हांवेंच उठयचें आनी कामाक लायचें देखून पेंतेकोस्ता दिसा त्या दिसा दारां धांपून आसलीं आज आमची दारां उक्तीं जावं दीत बाबा भयणीनो त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया म्हजे दोळे म्हणलें दार उक्तें कर सोम्या ये हात उक्ते कर जेजू ये पाय उक्ते कर जेजू ते बरें गीत आसा उक्तें कर सोम्या हात ये मुजे उक्तें कर सोम्या पाय ये मुजे बाबा भयणी बोगसूंक सेवेक तांच्या लागूंक उक्तें कर सोम्या हात ये मुजे वोंट ये मुजे काळीज ये मुजे दोळे ये मुजे पाय ये मुजे जिवीत ये मुजे
सगळें उक्तें कर सोम्या देखून हांवें सुरवेर आराधन सुरू करच्या पयलें एक सवाल घालें घरा तुमच्या दार घाला गी म्हणून हांगा दार बंद केला जाल्यार हें उक्तें करया ह्या दाराक भितरल्यान या म्हणल्यार भायल्यान लॉक ना भितरल्यान लॉक आसचें हांवें उक्तें केल्यार मात उक्तें जाता कित्याक जेजूक बायल्यान उक्तें करूंक जायना तो खाली रावन बडयता आपले हांव तुज्या दारार रावन बडयता उक्तें करया देखून पवित्र आत्म्याचें हें गीत आमी गावया ये पवित्र आत्म्या रचणारा आण्य कृपेची भांडारा तुमचे हात अशे तुमच्या पांयाचेर तुमी उसोन दवरा कीप युअर हँड्स ओपन ऑन युअर थायज उक्तें दवरया आनी हे पवित्र आत्म्या रचणारा कोणाक येता म्हजे बराबर तुमी हें कंतार गावचें ये पवित्र आत्म्या रचणारा आण्य कृपेची भांडारा बरी काळजा तुजीच रचना ये कर आमकां तुजी तेंपला तुका तर म्हणटात पाराकली तू देणे देवाचे उची तू केण मोगाचे जर जिवीत उगड आत्म्या जलगम गमी तू ते सावणे बापाचे बोटाच्या उजव्या हाताचे दिल सायबा तुजी सांदेणी दिताय आमकां जीव समजोनी खंयचोय मोग आमच्या काळजांनी पेटय उजवाड सर्वेश्व्यांनी पयस कर कुडीची अस्कत काय आत्म्याक आमच्या दिपोल गटाय गावनाय सर आमच्या दुस्मानां दिसप कासाय आमच्या दिसां सलच्या आमी वायटाक करपाक तूं मुखार वोस आमची वाट तुवें सायबा आमकां दिवची वळो बापाची पुताची आनी तुजी पवित्र आत्म्याची सांगलोक सांसी त्रिदादेची अनंत सर्वा देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुता अनंत तुका पवित्र आत्म्या सदा काल सनाच्या ससना बाबा भयणीनो ह्या जेजू सांगात आमी पॉयंट केलें सरी सुमार 50 मिनटां सोम्या सांगाता पॉयंट केलें ताका समजोवंक ताका जाणा जावंक म्हाका गत्तू ना म्हणून न्ही हांव नेणा म्हणून न्ही आय नो हिम बट समथींग बेटर आमकां इंग्लिशान एक सांगणी आसा देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट केदाळाय काम 100% जाल्लें म्हणून ना ते 99% कित्याक म्हळ्यार देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आमची मोबायलां कशीं एक फावटी अपडेट जातात ह्या जेजू कितें फावटी आमच्या जिवितांत इल्लें अपडेट करया तातूंत पोरण्यांत लोळचें नाका ह्या जेजूक इल्लें चड आनी चड समजूंक प्रयत्न करया कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकी म्हणटा जें कितें तुमी भावार्थांत मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें मातेवाचो वांजेल 21 22 जें कितें तुमी भावार्थान मागतात मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बोड्या उक्तें जाल्यार आयका पूण भावार्थान मागता हें एक अपडेट करया आमच्या जिवितांत होत्तू बरोवसो हांवें सांगलो न्ही हांवें कोटेशनां हांगासर बरयल्यांत
खंयची कोटेशनां म्हाका बरी लागतात ती हांव बरोवन घेता भावा भयणीनो. आमी गॅस बूक करचें, खंयच्या दिसा इलेक्ट्रिसिटी बिल्ल बांदोवंका, खंयच्या दिसा खंय वचोवंका, कितें करूंका, सगळी वेळा पट्टी आमच्या लागीं या. आसतावन देवाचें उतार एक बरोवं की आमी एक अभ्यास करया. सदांय जायना जाल्यार हप्त्यांत एक कित्याक म्हळ्यार त्या उतराक सकत आसा. जर तर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या एका उतराक एका दसकथेक इतली सकत आसा, जर तर आमच्या DC जाल्ल्याक कर्फ्यू घालूंक एक उतार सांगल्यार पुरो, लाठी चार्ज म्हणून एक उतार सांगल्यार पुरो, बंद करा म्हणून उतार सांगल्यार पुरो, सगळे कोडयाळ बंद भावा भयणीनो, तितली सकत आसा. तर सोम्याक कितली सकत ना जायत. ती सकत कार्यागात करूंक, रुता करूंक, कामाक लागूंक ती सावी तुका आनी म्हाका दिल्या. खाली पेद्रू लागीं मात त्यो सावयो नात. कितें हांव संवसारी बांदतलो तें सर्गी बांदलेलें आसतलें, कितें हांव संवसारी सोडयतलो तें सर्गी सोडयलेलें आसतलें. कुटामळी सावी आहा, म्हाका याजकपणाची सावी आहा, सेवेची सावी आसा, एकसुरपणाची सावी आसा, विविधतेची सावी आमकां दिल्यात. कित्याक एक दीस लॅक म्हाका दिवंक आसतलें. जर तर हांवें बरें काम केलां तसो सोमी म्हणटलो शाबास पातेन्याच्या साकरा, ये तुज्या दणयाच्या राजांत वांटेली जा. कित्याक 30 वांट्यान, 60 वांट्यान, 100 वांट्यान तुवें फळ काडलाय. देखून भावा भयणीनो, 11ची मिनूट आमी दिमी घालया. पयलें मागया म्हजो संबंद घट कर जेजू. जर तर तुमकां दिमी घालूंक जायना वणना तुमी बशयेत, पूण जेजूकूच पळया. आनी अशें मागया, सोम्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें बोळें आनी कालतें. तुजें तें रावोंक म्हाका शिकय, तुजें तें एक जावं म्हाका शिकय. तूं दाखवाल हांव फोंटो, बरें फळ दिवंक शिकय, बरो रूख म्हाका कर जेजू, बऱ्या चिंता म्हजें तें घाल जेजू. हें आमी मागया. तुमी मागोवंक आयल्यात, तुमचे इरादे आसात तें तुमी समर्पण करा. पोवी सभा आसा, भारत देश आमचो आसा, भारताच्या गडीर सोजेर आसात, तांचे दोळे उक्ते आसात. देखून आमचे दोळे आमी राती धामताव. कित्याक ते भद्रती पळयतात. बॉम्ब पडनातले बरी, वायट घडनातले बरी. कोणा कोणाचो जीव येता भावा भयणीनो, कोणा कोणाचे कुटुंबांतले दादले ते स्त्रियो त्यो तुजे आनी म्हजे खातीर तांचे जीव दितात. ते वाटसुरो जाल्लो म्हजो धूव या म्हजो पूत आसा जाय जंय, काजारी जिवितान जायते उण आसा जाय जंय, समजणी ना, मानाभेद आसा, इंडिफरन्स, तूं ल्हान हांव व्हड, म्हजें काम व्हडलें तुजें धाकटें, कुटुंबांत दुसऱ्यांचें मेतेरपण, परगांवांत काम आसा, कामात एक सांबाळना, सांबाळ आसा, उरोवंक म्हाका जायना. सगळें सोम्या लागीं हाडया. तुमच्या घराच्या बोवारी संरक्षण तुमी मागचें गरजेचें. जेजू तुजें आमली रगत आमच्या कुटुंबाचेर मात न्ही, आमचें आंगण आसा, आमचें कंपाऊंड आसा ताचेर शेणय. म्हजो पेलो आसा, दुसऱ्या धर्माचो म्हजो भाव म्हजी भयण आसात, तांचेर तुजें आमली रगत शेणय सोम्या. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू, तांकांय बरें कर जेजू. कोण म्हजें पाड आशेता, कोण म्हजे विशयान पाड उलयता, तांकांय जेजू तूं अभिषेक कर जेजू. तांकांय वयर उबार जेजू. तांच्या मागण्याक कान दी सोम्या. म्हजी पिडा, म्हजी अस्कतकाय, म्हजें उणेपण, पेंगटांत, शिरांनी पडापड, हाडांचें दूख, कॅन्सराची पिडा, विविधतेची पिडा, मारेकार, नांवनातली पिडा थोडी फाटी सगळें जेजू तुका हांव समर्पिता. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना सोम्या. बरो केल्लो दातार तूं, दैवीक वयस तूं. आज आमकांय स्पर्श कर, आमकांय तसलें सर्गीच्या वोकात तुजें दैवीक स्पर्श. जर तर त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तुका आपूण ती बरी जाली, आमकांय भावार्थान गुण कर सोम्या. आदार लाभय जेजू. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता
Gesù mogala, costaci mora moje, ailea velar, tu gera patieta, Gesù mogala, tu muzois mogaso, hărie gărgen, maca paunso, tu geram patieta, Gesù mogala, tu geram patieta, Gesù mogala, că staci mora moge, ailea velar, tu gera patieta, Gesù mogala. Ya Gesù cer patio biam, taso आशीर्वाद आमी घेवया, आशीर्वाद घेवया, हेरांक आमी आशीर्वाद जावया. गावया गीत येद्या वडा सक्रमेंटा. येद्या वडा सक्रमेंटा, सस्नापन करूया. Spirita sama sami namarta. Bratuya ye deva विचित सक्रमेंटा काल तुझ्या कसाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरकू. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सराक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. Beli betul templat tuja Bapa del paraja Lana bauda senggi warni kau tukang Raya sesom seraja Kita bertok tu sawai bang Baba
वर्णिता तुका रायास संसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजुजे वास या हॉस्पिटलाक तुमी आयल्यात. हांव श्रायन म्हूण सांगना, हांव आस्पत्र म्हणटा, कित्याक हांगासर आत्म्याची चिकित्सा चलता. देखून एक चॅकअप आमी करूंक आयल्या. हांव कित्याक किर्तनकार नूरा मोहतंबत म्हणटा, सोम्या तुवें म्हाका ह्या देवा सर्वेस्परा तुवें म्हाका पारकेलाय आनी तूं म्हाका सारकें वळखताय. यू नो माय रायझींग, यू नो माय सिटींग. हांव केदाळा उठ्ठां, केदाळा बसतां, केदाळा वेतां, तें सगळें तुका कळिता सोम्या, बरें कळिता. बाबा भयणीनो, आज म्हाका म्हज्याच विशयान कितलें म्हाका बरें कळीत आसा हें खूब गरजेचें. पेल्या विशयान म्हाका बरें गोत्त आसा, ताचे विशयान म्हाका हिस्ट्री म्हाका जाता काडूंक, सगळें सोदूंक जाता. वॉट अबावट मी? म्हजेच विशयांत आज जेजू म्हाका विचारतलो, तुजें लॅक म्हाका दी. म्हजें लॅक हांव दिताना म्हजी म्हाका करेक्ट वळख ना जाल्यार, सारके विशयान म्हाका गोत्तू ना जाल्यार हांव कशें दिन? कित्याक एकलो बरयणार म्हणटा, हें व्यक्ती खंय दोगांक बरें जिवीत गोत्ता आसा खंय, एक देवाक आनी एक म्हाका. हांवें म्हज्या मम्मी डॅडीत हांव लिपोवंक जाता, हांवें म्हज्या फ्रेंड्सांत हांव लिपोवंक जाता, हांवें भायर संवसारांत हांव लिपोवंक जाता, पूण हें जिवीत देवा मुखार आनी म्हजे तावन हांवें लिपोवंक जायना. देखून ही उक्तो बूक जावया. सोम्या मुखार हें बलिदान भेटयता आसतना, सोम्या म्हाका आपट ह्या जिवितांत म्हाका कितेंय उणेंपण आसा तें सोम्या तूं बरोवन व्हरून तुज्या मापान म्हाका आशिर्वादान भर. उणेंपण काड, बेसां म्हाका दी, कृपा दी म्हणून आशेव्या लालेव्या बलिदान भेटोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतो तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बागी वच देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजू जेवासाक फळजळीत मागण्यांनी दुबळीकायची जिणी जियोवन तुज्या परजे देखी बरीच जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हणून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता ससनाच्या ससना. जोबाच्या पुस्तकांतले वसाप. तेदवा सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, पृथ्वीचे कोणशे धरूंक आनी कोट्या मनशाक तिचे वयलें पापडून उडोवंक तुवें तुज्या जिविताक केदना तरी सकाळीक आज्ञा दिल्याय वा फांत्या फराक तांचें स्थान कळीत केलाय. मोर मारलेले मातये परी पृथ्वी बदलता आनी वस्त्रा परी ती रंगयतात. पूण कोट्या मनशा कडचो उजवाड काडून व्हरतात आनी उबारलेलो हात मोडून घालतात. दर्याच्या जरी सशी पर्यंत तूं भितर सरलाय वा समुद्राचे गुंडायेन तूं भोवलाय. मरणाचे दरवटे तुका दाखयल्यात वा अंधकाराचे दरवटे तुवें देखल्याय. पृथ्वीची विस्ताराय तुवें आटापिल्याय. हें सगळें तूं जाणाय जाल्यार म्हाका सांग. उजवाडाच्या निवासाची वाट खंयची
आनी काळोख खंय वस्ती करता तांकां तांच्या प्रदेशाक व्हरूंक आनी तांच्या घराची वाट दाखोवंक तूं शकताय. तूं हें जाणाय कित्याक तूं त्या काळार जल्माल्लोय आनी तुज्या वर्साची संख्या व्हड आसा. तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, पळय हांव कांयच न्हय, हांव तुका कितें जाप दिवं? हांव म्हज्या तोंडार हात दवरतां. हांव एक पावटी उलयलां परतून उलोवचो ना, 2 पावटी तरी तशें हांव आनीक करचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां केदाळा उठतां तें तूं जाणाय. म्हज्या मोतींतली चिंतना पयस तावनूच तूं परकिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. श्लोक. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या लागचो खंय म्हूण पयस सर वचूं, तुज्या मुखामळा तावन खंय म्हूण फोळण दावूं. सर्गार सोडोन वसान जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत वचोन निदान जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. आरुणाचे पाकटे लावन उदेती कुशीन उबोवन वचोन सागोराच्या पेले तडीर बिडार करून जाल्यार थंय पर्यान तुजो हात म्हाका चलयता. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. श्लोक. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजी अंतरमळां घडलोलो, म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तूंच न्हय वे. म्हज्या सैंबाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाखणटां. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासतां. श्लोक. सस्नीक जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आज तुमची काळजां धारण करिनाका, माघार सर्वेस्पराचो थाळो आयकया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोफे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळू जेजू म्हणालो, हाय तुका कोराजिना, हाय तुका बेत्सैदा, कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती आचार्या तीर आनी सिदोन शारांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसून आनी आंगाक गोबोर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वर्णी चड काकळूत लाभतली. आनी तूं कफरनाव, तूं कितें अंतराळाक सरतले म्हूण चिंताय? पाताळाक तूं शेवटतले. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. देवाचे उतार हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भावा भयणीनो यात्रिकानो, सवाल येता इतलेंच, जेजू लागीं या जेजू तावन पयस. जेजू लागीं या जेजू तावन पयस. या आनी एक सांगचें जाल्यार पाताक म्हाका चड लागीं या पाताक म्हाका चड पयस. देखून पाता लागीं धरल्यार जेजू पयस जालो, पाता पयस केल्यार जेजू लागीं जालो. हें सादारण एका खेळा बरी आसा. बाबा भयणीनो, तरेपटी अशें चिंताप फिरगजेंत या अशें आयकोंक मेळटा. तो आपळे
प्रेज ना फादर वर्स्ट म्हळ्यार वर्स्ट ओडलो गतकी ओडलो पातकी फादर ती आसा पळय तिचे तली पातकी या फिरगेजन आसची ना या तिचे तितल्या कुसाडाय तिच्या मोतींत आसले काळजांत आसले सगळे फिरगेजन आसचे ना हें हांवें आनी एकल्याक वर्स्ट करचें आनी म्हाका बेस्ट म्हणून हांवें एडवर्टायजमेंट करचें आनी एकल्याक वर्स्ट करचें आनी हांव बेस्ट म्हणून एक एडवर्टायजमेंट करचें सवाल ह्या कुसपोर्त केल्यार कित्याक ती बेस्ट जायना आनी हांव वर्स्ट जायना कित्याक ती बरी जायना आनी हांव पाड जायना जाता कित्याक म्हळ्यार तरेपटी सायकॉलॉजी ह्या मानसशास्त्र आमी शिकतना तातूंत एक अशें आसा हांवें आनी एकल्याक विचारी खंय आळे साहेब हांव कसो एकल्याक न्ही एकुण्यान एक 5 जाणां 10 जाणांक विचारा त्या 10 जाणां पैकी 8 जाणांनी सामा सांगलें गी एकत्रितीन सांगलें तें जबाब काण घे तूं कोलो म्हणलें ते सांगतात बरो जाल्यार 8 जाणांनी तूं बरो म्हूण सांगल्यार टेक इट त्या 8 जाणांनी तूं पाड ना साहेब म्हूण तोंडा उतराक अशें या कितें सैलाब सांगलो तें काण घेनाकात पूण तुमकां कळिता कोणा लागीं विचारचें कोणा लागीं समजून घेवचें तसल्या लागीं जाणाऱ्या लागीं जाणत्या लागीं मालगड्या लागीं कोण बरें म्हूण तूं चिंताय तांचे लागीं वचून विचार देखून बाबा भयणीनो तो वस्ट हांव बेस्ट या हांव बेस्ट तो वस्ट कितेंय जावं दी जेजू मुखार येताना आमी झिरोत जेजू मुखार येताना हांव झिरो कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र मनीस म्हजे मुखार रावतना हांव ताच्या मुखार रावोंक ना फावो बाबा भयणीनो आमकां एग्जामांत भुरग्यांच्या पास जायचें जाल्यार म्हाका आतां कळीत ना भुरग्यांचें स्टायल एग्जामाची शैली पुरा बदल्ल्या मस्तू आमकां पुरा मिड टर्म आनी फायनल म्हणाले आतां FA SA CA काल्यार पुरा मोसतात आमकां तूं समजना मागीर भुरग्यांक इतलें समजात म्हणल्यार कळीत ना तातूंत पास जायचें जाल्यार तांकां इतलेच अंक म्हणून आसतात वय की 35 40 या 45 तांकां एक मिटर आसता एक मेजाप आसता जेजू तुका आनी म्हाका एक मेजाप दिता आज त्या मेजापाक त्या अंकाक पावोवंक हांवें प्रयत्न करीचे कित्याक थंय पावना हांव पाताक करता त्या अंकाक पावना जाल्यार हांव फेल एग्जामान फेल मात न्ही जिवितांत हांव फेलच बाबा भयणीनो देखून उत्तीर्ण जावंक अशें येता उत्तीर्ण जावंक कित्याक मार्काचो वांजेल तुका आनी म्हाका सांगता 7 अध्याय 20वी ओळ मनशाच्या भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता भायर तावन कितें भितर येता तें मनशाक मेळयना भायर तावन आयिल्लें कितेंय म्हाका मेळयना तरेपटी आमी मनशां आसा ताणें म्हाका पाता करूंक लायलें फादर आरे ताणें लायलें कशें तुका तकली आसाचें म्हाका देवान समजुणी दिल्या म्हाका देवान सकत दिल्या चिंतोवंक ताणें म्हाका फर्मायला मात न्ही ताणें तुका आनी म्हाका एका रितीचे एक गूण दिला गुण दिला चिंतोवंक देखून मनशाच्या भायर तावन भितर कोणाक मेळना देखून तुमचें पाताक म्हाका पाताक जायना या म्हजें पाताक तुमकांय पाताक जायना या तुमच्या कुशीन बसुल्लें कितलोय मारे कार्तो जावं दी कितलो पिडेस्त पातकांत पिडेस्त तूं जावं दी ताच्या पाताक तुमकां लागना बाबा भयणीनो म्हज्या पाताक म्हाकाच लागता इज्रायल वेताना पंगड जावन या दुबय येताना दुसऱ्या परगांवाक येताना आमी तडेपटी यात्रेक पयण आमी करता न्ही 30 न्ही 40 न्ही 50 आसूं दीत चॅकिंग एकल्यांक सगळ्यांक गुंपिनाली गोविंदा करनान लायन 1 किलोमिटर आसूं दी तांकां तें वेळ जायना वेळ म्हाका जावचो तांकां वेळ जायना तांची ड्युटी ते करतात एकल्यांक चॅकिंग करतात सामा चॅकिंग स्कॅनिंग करतात बाबा भयणीनो आमी कितलेय राशीर गुंपिनाली गोविंदा जाल्यार सरकार राजांत एकल्यांक चॅकिंग बाबा भयणीनो नाजाल्यार वेटिंगारत आसतले आमी आज गी फाल्यांगी जिवितांत जेजू म्हणलो सुखानाये पाताक सुकल्यार येवणी जेजू म्हणलो सुखानाये कित्याक सा अगस्तीन म्हणटा पाताक म्हळ्यार म्हणून तो अशें विवार शिता एक फोटो हांवें पातयेवची म्हळ्यार हांव तूं करेक्ट म्हणून तेन्ना तोडल्या पाताक
I think to myself that I am the perfect and the righteous man on this planet. That is the biggest sin. आम्ही पाती म्हणजे की हांव तूं समा हांव तूं सारको म्हजें चिंताप करेक्ट म्हजीत जणवाय म्हजीत PhD म्हजेंत अनभोग आनी हांव तूं समा ही व्हडली फोट हांवें पातयोवची काय फोट तो म्हणटा सान अगस्तीन म्हणटा फोत हांवें पातयोवची आनी हांवें पाता करचें कित्याक मदर तेरेसास म्हणटा having lost the sense of sin is the biggest sin. पाता करचें खंय या अन्याय करचें मागीर हांवें तें चिंतचें खंय अरे हांवें केल्लें समाबा तांतू काल्या तांतू कली सुका ताणें म्हाका केलें हांवें ताका पाटी दिलें वॉट इज अ बिग डील ताणें एक दांत काडलें हांवें ताचे 2 दांत काडले ताणें म्हाका 4 जाणां मुखार इन्सल्ट केलें हांवें ताचें नांव वॉट्सॅपार आनी पेपरार घालें सकयल म्हजें नांव घालें 4 जाणांनी बेस्ट म्हणलें म्हाका जेजू बेस्ट म्हणत गी 4 जाणां विसरले घालतात ही आवली मारे ఆయన మర్యాద जाता बेस्ट जाना मारे भयंकर 4 जाण सॅल्यूट मारतात तेत वचून फाटल्यान म्हणटात आय सामायची म्हणून बाबा भयणीनो मनीस तुका आज सॅल्यूट करता फाल्यां विकता पेद्रू बरी हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटात मागीर पाणान त्या पात्राड वळो करतना म्हणटात हें हांवें सांगाचें म्हणून ना तुमकां बरें कळयतात कुटुंबांनी जियोवची तुमी शेजारान बरें कळटा आज 3 शहरां उल्लेख करता जेजू खंयची पुरा कोराझीन बेथसायदा कापारनाउम प्रॉब्लेम काले ह्या गांवचे ह्या गांवांत जुदेव लोक जी येता विशय काले म्हळ्यार रूल रेग्रो बरे पाळटात कायदे समा करतात कितें दिवंका देवें तें दितात कोणाक कितें करूंक सगळें करतात कितें पुरा बरयलां पळया तोरा सुरवेची 5 पुस्तकां पोरण्या सोल्ल्यांतली तें बरें पाळटात सगळें करतात साबात पाळटात पूण एक मात्र मोग करनात आनेकल्या करूंक सांगतात पूण ते जावन करनात जेजू हेंत जावना बाबा भयणीन उडास दवरया जेजूक पातकी जातात पाताक जायना ही लव्स अ सिनर बट इट डजंट लायक सिन थोड्यांनी म्हणचे आसा मालगड्यांनी फादर सोमी म्हाका देव म्हाका खंडीत मोरतना कोंडा घालता कोणें म्हळें जेजू कोंडा घालूंक म्हजें तुजे खातीर संवसाराक आयिल्लो न्ही तसलो जेजू म्हाका नाका तसल्या जेजूक हांव पातयना सॉरी म्हाका जाय जेजू म्हाका जिवीत दिवचो जेजू म्हाका जाय म्हाका वाड दाखोवचो जेजू म्हाका जाय एक पाता केल्यार म्हाका पाटी बोगसून पार्त्यान म्हाका ताच्या हिंडाक घेवचो जेजू म्हाका जाय म्हाका भायर लोटून घालचो जेजू नाका मनीस लोटून घालीत पूण जेजू लोटून घालना प्रेज द लॉर्ड बाबा भयणीनो तसलो जेजू म्हाका जाय तसल्या जेजूची सेवा करा तसल्या जेजूचें भजन करा तसल्या जेजूचें आराधन करा सगळें समाज जातलें देखून काळजाच्या भितर न्हू बरेंच भायर येवं दी कित्याक त्या कोरोझीन बेथसायदा कापारनाउम म्हणून तांकां दिलें आज त्या शहरांत हांव आसां आज म्हजें जिवीत एक कापारनाउम जालां कोण ना म्हजें जिवीत एक बेथसायदा या कोरोझीन जाला जाय जेजू कांय म्हणत गी हाय तुका म्हणून पवित्र पुस्तक वचून उस्तिया या पानां परतिया जेजूक एक मात विशय जायना हिपोक्रसी कापाटीपण तें मात जायना कित्याक एकलो म्हणटा मालगडो याजाक फादर अजाप जावन हांव पातयेना जावना जाल्यार काले फायदो अजाप जावन एक अजाप घडलें भायर एक अजाप घडलें तें अजाप हांव आयलो पळयलें तातूंत हात घालो कित्याक म्हळ्यार हांगासर म्हाका कळयता मुडीपू या पूण शेतार हांव आलता भुरगो ल्हान आसतना म्हाका त्या खंयसर अजाप घडलें थंयसर म्हाका हात घालूंक थंयसर त्या बिळ्यान मेळिल्लें इतलें उदक म्हाका मेळिल्लें इतलें तेला ल्हान म्हाका आमकां बरें तेला व्हडलें गुंतून घातलें आमकां पिकनिका भाशेन आज म्हाका व्हडतो संतोश भोगता पूण तसलें एक अजाप जावन म्हज्या जिवितांत एक परिवर्तन जाना जाल्यार काले फायदो म्हजी सगळी पिडा गूण जावन सोम्या तें हांव पाटी परतना जाल्यार कितें फायदो सोम्यान म्हज्या कुटुंबांत बेसांवां दिवन वयर वयर म्हाका व्हेलें आनी सोम्याक हांव विसारलो वॉट इज अ यूज कळ्ळें फायदो जिवितांत वयर गेलो बाबा भयणीनो उडास दवरया तें इगल आमी गीत म्हणटा उपच्या सुकण्या पैकी बोळादीक सुकणें वयर रुपता सगळ्या सुकण्या पैकी पूण सकयल येवन धरणीर रुखाक ते रावता
म्हज्या जिवितांत हांव कितलो वयर गेल्यार व्हडना भावा भयणीनो प्रॉब्लेम ना वयर या आमी सडया आमी पुरा वाटची वाल आमी वेची वयर पूण खंय तावन आमी आयल्या आमचें मूळ खंय त्या पाळ खंय रोमला या आमी सुकणे जाल्यार आमी इल्लें सकयल या मोग म्हणल्यार रुखाचेर बसया जेजू म्हणल्यार रुखाचेर बसया इल्लो विशय घेवया देखून हांवें म्हळें 3L लेट अस लूक लिसन एंड लव पळोवया आयकोवया मोगी करया देखून आखरेच्यो थोड्यो संगती भावा भयणीनो 1-2 विशय अशे आसात जेजूच्या कुशीन कोण दोग सोरूम काडटाले वैगी एकलो प्लस जालो एकलो मायनस जालो एकलो म्हणालो सोम्या देव आनी म्हाकाय देवे हांकार उलयलो पूण तो आनी एक सोर सोम्या म्हजो उडास दवर सोम्या म्हजो उडास दवर कोणाचें मागणें आयकलें कोणें पळय कालतेपणान मागणें केलें ताचें कुशीन आसल्याचें आनी एकल्याचें आयकूंक वचना दोग जाण परत्यान जेजू लागीं एकलो फारिजेव आनी एकलो सादुसेव या सॉरी फारिजेव आनी सुंकागर हाची ओपार वाचल्यार पुरो फारिजेव म्हणालो हांव बेस्ट सोम्या कालें जाय हांवें सगळें केलां स्पॉन्सर केला सेवा केल्या सगळें केलां पूण तेन्ना सुंकागर कालें म्हणालो सोम्या म्हजी काकुल्त कर हांव एक पातकी मनीस ताचें मागणें आयकलें जेजू म्हजें अकावंट डिटेल अशें ना बाबा भयणीनो जिविताचें तो इतलेंच आसता जर तर म्हजे कडेन मोग करूंक काळी आसा देखून हांव परत सवाल विचारतां तुमकां जेजू लागीं या तुमकां जेजू पयस पाताक लागीं या पाताक पयस जिवीत हांवें एकच फावटी जियोवचें जे म्हाका दिलें तुवें ओपूंक दिता म्हजें ह्या मुंड्या वायला सवें की तूं सोम्या काळीज म्हजें कांते बळे ते तुका सारखे तुझे मोगा तुझ्या तुते हे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सरोच मोचे ह्या बुड्या म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जा म्हणून मागात सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवालें येस शेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पोवी जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वासा पासोत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पोवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलें हे ताच्या देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजाच्या क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णोंक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता
संसार भला तुझ्या वैभवा सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे बापा कोरोस तूं पवित तूं सगळ्या आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें दिता नसतना ते पर्यंत तुका हे निर्मळ बेटोवणी करच्या एक आशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यां ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परत जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासोंक तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good pergatuya Samya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुढे जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतां सोंसलेल्या कश्टा मरणासो तुज्या अनंत बरीत पुनः जिवंतपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सोंसणें दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोब घेवन आमकां आर्मरियेच्या तिजो पती सांजुजे तुज्या धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्तांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचोवन काडलेल्या दायजान आमकां मेळ्ळो वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण हांव विश्वासान धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चक्रा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मणियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायन आयकून घे खनवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकवटाय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीकी आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मायपासां तुज्या राजांत घे
थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना दादोचे जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेतात पापा सहबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या सहस्नान. आमेन आमेन आमेन. सर्गी असलेल्या बापा उलो करी आनी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनांत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार गांव करची सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका पळोवया ओ शांती सगुर्त दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना. म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
देवळांत घासून तुवें म्हाका धाडलां आराधिता तुजी स्तुती गायता थंय म्हाका मेळटा आशिर्वादा तुका लागून रावता तुये काळजांत सदां जेसू जेसू तुका येता येतो येतो तुजी ससा जेसू जेसू तुका येता येतो येतो तुजी ससा प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुज्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची थान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार परगोडोंक आमकां करपा दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आशिर्वादा खातीर तकल्यो बगयात. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरों आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गेच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्व तुमचेर तुमच्या वावराचेर कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाच्या आज ह्या पवित्र थळार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मीस तशें नियाळ दिल्ले जावन आसात. बाप राहुल डेक्स्टर डिसोजा मोडांकाप मिनी जेजूच्या फिरगजेचे सहायक विगार अर्थाबरीत रितीर आमकां सक्कडांकी जेजूच्या सांगातपणांत मुखार सरूंक आनी हांव चिंता जुजेवाजाच्या मेटांनी जेजूचो फाटलाव करूंक तांणी आमकां आराधना वेळी मुखारसून व्हेला. पाद्र्या बानो, हांगासर जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां आमी हांगाचे पाद्र्याब उपकारी मनान देव बरें करूं म्हणटा हांव. मुखल्या दिसांनी तुमचे मिसांव ह्या पवित्र थळार आमकांय लाभतेले म्हणल्या बरवशान आमी तुमकां बरें मागता. खंयसरी तुमचो वावर जाता, कित्याक तांच्या फाटल्या वर्सांनी पक्षी केरें थंयसर ताचो वावर आनी सांगात आज पवित्र थळार जायते कडेन असले भक्तीपण आचरण करून देवाकी लागशिले, पाद्र्याबाकी मोगाचें आनी लोकांकी ते लागशिले जाल्यात. देखून तुमचे मिसांव तुमी गेल्ल्या कडेन आनीकी फळां बरी ते जावं दी. देव तुमच्या मुखांतर आनीकी बरेपण ताच्या लोकांक करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आत्मीक बरेपण जोडूंक कुमसाराद्वारी संगातपण दिवच्या फारंगीपेट कॉवेंताच्या पाद्र्या बानो, मालगडे पाद्र्याब फादर दिलराज तशें फादर नावीन तुमकां सर भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हांव. भक्तीपणांक कांताराचें मुखेलपण घेवच्या सायमन आनी ताका सांगातपण दिवच्या मायक वापरच्या सर्वांक Pani mantuka Kurpa magungi bapa Vigna sadinaka एक घडी बसया. मोगाच्यानो जुजेवाज बापाच्या ह्या पुणथळार जुजेवाज बापाचो आदार मजत मागून जायतीं त्या सवांगासर बरोवन घाल्लीं आसात. पण हरी एकल्यानी बरयल्ल्या त्या सवांक गौरव दिवन
जे कितें जुजेवाजाचेर पातयेवन तुमी केलां हें सगळें कोणाचें बरी पळोवन ही सगळीं जुजेवाजाच्या पांयतळी आमी दवरचें. कित्याक ह्या पुणथळाची जबाबदारी म्हाका दिल्या, पूण जबाबदारी म्हणटा आसतना लोकांची त्या सवाय जुजेवाजाक भेटोवची जबाबदारी म्हजी. देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान जुजेवाजाक हांव दिता. तूं कितल्या पातयेनीन, कितल्या आशेन, कितल्या बरवशान आनी कितल्या विश्वासान तूं मागताय तें बरेंपण तूं जोड घेवन वेताय. आनी ह्या खातीर हांगासर जमली सर्व आमी सांगाता मेळया, एकामेका खातीर मागया आनी थवळ आमच्यो गरजो तो देवा लागीं पावयतलो आनी आमकां हर एकल्याक हें बरेंपण दितलो. हांगासर आयिल्ली अर्गां तशें ते सवा जाग्याचें कन्वर्शनाक सबार फावटी हांगासर येवन आमी मागलें आनी आमकां कन्वर्शन जालां. त्या कुटुंबाच्यांनी अर्गां दिल्यात. भायर पडिल्ली वस्त पाटी मेळिल्ल्या खातीर जुसेवाज बापाक अर्गां दिता. पांयांच्या गांठीची दूख चड जाल्ली म्हाका जाल्यार हांव चलोवन ह्या थळार पावतां आनी उपकार आटयता म्हणून सांगलें. आज म्हज्या पांयां गांठीची दूख गूण जाल्या अर्गां दिता. हट धरून जुसेवाजा कडेन मागलें. नोवेनां धरली. कॅनडाची विजा आमच्या हाताक पावली. जुजेवाज बापाक सगळें कुटुंब अर्गां पाठयता. बाळंटेर बरें जावन भलायकी बरीत भुरगें फावो केल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां पाठयल्यान. ते सवा घरचें काम बेगीनत जावच्याक तेगांक, कोर्टांत आसले पयशे बेगीनच मेळोवंक, रिणांतलें फारीक जावन सुटका मेळोवंक चौगांक, BP, शुगर, डायबिटीस, एसिडिटी, एलर्जी, खोंकली, शेळ, ताप गूण जावंक सबार आनी मागला. घोवा बायले मदें बरी समजण येवन मोगान जियोंक दोन कुटुंबांच्यांनी मागला. घरा म्हणसर मारोग मेळच्याक, कतार, दुबय, अमेरिका बरें काम मेळोवंक, भायल्या गांवची विजा एप्लाय करूंक आनी विजा मेळोवंक, कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक, कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावंक, कुटुंबांतल्या सांद्या मदें बरो संबंद रुता जावंक मागला. पाय दूख, पेंकाट दूख, हात दूख, गांठी, पाट दुखी थावन गूण जावंक सबारांचे मागणी आसा. आमाल पियोण्यातान सुटका मेळच्याक 7 जाणांक, वायट सालीन संपडिल्ल्या तरणाट्यान कुटुंबांक फाटी येवंक घरच्यांनी मागला. कोर्ट केस बऱ्यान अखेर जावंक तेगांक, कॅनडाच्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक मागला. बऱ्या सैरिके खातीर सबार मागोन आसात. तांच्या आशेची चिंतपाची सैरीक तांकां जावच्याक, कुटुंबांतलें समाधान फाटी मेळच्याक, परगांवान काम करतल्यांक आदार भद्रती लाभच्याक, घेतिल्ले पयशे मेळोवंक आशिल्ले पयशे बेगीनच फाटी मेळोवंक, लोन रीण घेतिल्लें फाटी बांदूंक आदार मेळच्याक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक शिकल्लें मोतींत उरोवंक सबारांनी मागला. 10वी PUC परिक्षेक बरें करून शिकून बरें मार्क्स काडूंक मोतीक उजवाड मेळच्याक, पांयांचें ऑपरेशन जाल्लें पांय पयलेचे बरी जावंक मागला. BSc नर्सिंग केल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक, विजिटींग विजार वचोंक आसच्या नर्स एकल्याक वेगळी परगांवांत काम मेळोवंक, एकल्याची खोंकली युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, 4.5 वर्साच्या भुरग्यान सारकें उलोवंक आनी चलोवंक, आवय बापायक बरी भलायकी दुखी गूण जावंक भुरग्यांनी मागला. उडासाची सकत सारकी जावंक तेगांक, पांयांच्या खिळ्याचें प्रॉब्लम गूण जावंक, एकल्याची कॅन्सराची पिडा गूण जावंक, एका कुटुंबांक बरें घर फावो जावच्याक, ಮನೆ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯವರ ಅಲರ್ಜಿ ಗುಣವಾಗಬೇಕು, ಪೀರಿಯಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು. दुसरे फावटी इस्रायलाक वचूंक बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक, बऱ्या डेंटल कॉलेजींत सीट मेळोवंक, फीज उणें जावंक, 3rd स्टँडर्ड तासच्या चेडू भुरग्यान मागणें करूंक इस्कॉलाक वचूंक मोतीक उजवाड मेळच्याक, पुताचें काजार कांय अडकळी नासतना बऱ्यान जावच्याक आवय मागता. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागिल्लीं सबारां आसात, तांकां भुरग्यांचें भाग फावो जावन दी म्हणून मागया. जाग्याचें रेकॉर्ड अडकळी नासतना बऱ्यान मेळोवंक, ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्टांत पास जावंक, भायल्या गांवची विजा फाटी करूंक मनावी केल्या ती बऱ्यान पास जावंक. एका आवयचे दोग वाडिल्ले पूत 2 वर्सां जावन त्या आवय कडेन उलयनात. बेजारायेन ती आवय त्या भुरग्यांच्या मोतीक उजवाड मेळोवन तांणी तिच्या लागीं उलोवच्याक तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक मागता. दाव्या कुशीन आर मारिल्ली गूण जावन कुडीक बोळ येवंक,
पेंटींग काम मेळचे खातीर घाल्लें टेंडर पास जावन तें मेळोवंक मागला. बरें काम मेळोवंक, बरो फुडार बांदूंक, फायनल इयर डिग्री बरें करून शिकून बरी वाट विंचूंक, ड्रायव्हर कामांक भायल्या गांवांत बरी विजा मेळोवंक, एकल्याच्या पांयांक जाल्ले घाय गूण दूख उणी जावंक, पित्ताच्या उपद्रान कश्टांतल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, नवें घर बांदूंक सांगाता बऱ्या कामां खातीर मागता, भायल्या गांवांत वचोंक फावो जावंक बरें काम मेळोवंक, 8 जाणांक, एका बाळश्याक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याची पायल्स पिडाक गूण जावंक, चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक, पांयांचो शिरो नॉर्मल जावंक, घरचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, बोटी विकून मेळोवंक आशिल्ले पयशे त्या मनशान दिवंक ताच्या मोतीक उजवाड मेळच्याक आनी सांगाताच बोटी खातीर केल्लें रीण बँकाचें त्या पयशे वरवीं फारीक करूंक आशेता ताची आशा सुफळ जावच्याक ताणें मागला. टेलरींग तशेंच वस्त्राची आंगड घालूंक साध्य जावंक, एका क्रिस्तांव स्त्रियेन सोसायटीन कामाक एप्लाय केला. काम मेळिल्लेंत जुजेवाजाच्या पांयांतळी येता म्हणून तिणें बासयला. परगांवांत बिझनेस बऱ्यान चलच्याक, दोगां ल्हान भुरग्यांचे दिश्ट सारकी जावच्याक, 6 जाणां भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक, हार्ट, किडनी, तकली फडाफड, मुतान फातर, उस्मड ह्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक, परिक्षेक तयार करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवन बरें करून शिकून जैत जोडच्याक, ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी सबार आनी काळजांत आसून मतीन धरून ह्या मागोंक सांगून मागता म्हणून बसोवन आयिल्ल्या सर्वांची तेसावां जुजेवाजाच्या पांयांतळी आमी दवरया. आमकां हर एकल्याक बरेंपण मेळाजे, बरेंपण आमच्या तकलेतावन पांयांच्या नाक्षे पर्यंत, भलायकी कुडीची, मोतीची, आत्म्यांची, जैत आमच्या जिवितांत आमी करच्या कामांची हर एका संगतींनी बरेंपण आमकां मेळोवंक आसा. तर हांगासर जमल्ल्या सगळ्यांक बरेंपण जावं दी. ह्या पूण थळार येवच्या हर एका भक्तिकाक जुजेवाज बाप बरें मागोवन दिवं दी म्हणून दिंबी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पांयेक नमान मरी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रिया भितर तुमचो देव आनी स्तेवी फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंते मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो दी तसो आनी सदांच सर्वथा आमेन. Akakultamchika, Sumia Kakutamchika, Krista Kakultamchika, Krista Kakutamchika, Krista Aikamka, Krista Aikamka, Krista Denaikamka, Krista Dainaikamka, Svigincha Deopa, Kakutamchika, Deputa Sumsavacha Taroka, Kakutamchika, Dev Povitatmya, Kakutamchika, Santissima Tindadiakas Deva, Kakutamchika, गोंयच्या बेनाविलान जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. आपल्या आवय बापायच्या देवासपणांत वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. दुबळकायेची जिणी जिवन सुगुप्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. सगळ्या केनारान पवित पणा सोपमळ पासावल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. श्रीलंकान दगदणे संपडलेल्या कथोलिकांची बिबमोत पावलेल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. मोरियेमायचो सेवाक जावन आपणाकच मोरियेमायच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. विकाव्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नास जावन वेच्या कथोलिक बावार्थ जिवत केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. कोंताचे भक्तीपण आदान मोरियेमाये सुमोग आमच्या काळजान बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोंक तांकां बुजयलेल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. देवाचे बावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले कश्ट अनवरां दैवान सोंसलेल्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नाचलेल्या पासोत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आमपासून विनंती कर. बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या
सांजुजे वास बापा आमोसोद विनाती कर देवाच्या मोगाची गोडसां साकोण सवांक देवा सवशी हाडोंक पेसाडलेल्या सांजुजे वास बापा आमोसोद विनाती कर देवाचे शेळी संवत्सवाचे पाप करतले गोसमका सुमिया देवाचे शेळी संवत्सवाचे पाप करतले नायकमका येसुया देवाचे शेळी संवत्सवाचे पाप करतले बाबुदमशी कर हे सांजुजे वास तूं आमचो शगती जावन आसाय आणि सर्गीत देवाची बेसावा आमकां वांटी वांटीत आसा आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें सगळी वाट आमच्या क्रिस्तीची नेगमेर फांग तेच वाटेन आमी सच्चा तुजे तांव प्रेम दितां आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पितां सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टालें तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुटली जालोय अंधकारान पळोवन आपल्या जिणेची वाट पळयल्या शेळीं तूं दावलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर साक्रामेंत दिव देवाचे शेळी हाडली हेमी सांग करतना कापरासन जाली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किबलात घाल देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे वाचाविशांची तूं आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टान आनी पिड्यान आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केल्लोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो बोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगान आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मागीर पाश केलें आसा जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिड्या आनी कश्टाच्या पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हाते तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुवें सवे आसली आनी सवारांक देवाचो आदार मेळो केलोय आज सगळ्या वासान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये आमच्या गरजां बसो देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगे लावन केलीच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या सर पासान लावन आमकां राखून व्हर बावट्या आडवेचे संगती बळी जावंक दिनाका जेजूस दाखयल्या वाटेन चलो मोरी मायेच्या गोपान रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळाशे कर आमेन सोम्याचे नांवे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मरणान जायती अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली तांच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले पिड्यांतले आनवारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां बरोवं आमेन सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन तांच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं आमेन सांजुजे वासा सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसायिल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावूं आमेन आनी त्याच सोडवणदारा देवा आसो बापा आसो पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे रावो आमेन
सुवासाचो प्रसार केलो विघ्नान वरां कसानी दुका दुबळ्या धाकट्या मोगा आदा तुवें दिलो सांजू सेवास बापा होगला पानी माटुका कृपा मागो दे बापा विघ्नांसानी नाका सर्गीचे वाटे सोडून शिकय आकाश साडून आदाला भय सोडून कृपा दी आमकां उरपा माया मोगान सोडूनच्या मागोन दी कृपा सांजू सेवास बापा होगला पानी माटुका कृपा मागो दे बापा विघ्नांसानी नाका सुसेवास बापा देवाची खुशी आम्ही काळजांच्या देवी कृपा मागो दे मोलाली माता सांजू सेवास बापा होगला पानी माटुका कृपा मागो दे बापा विघ्नांसानी नाका वाजारे देवाची तपाला करे कृपया बेडी नीडे रे मागे कष्टदल्ली रक्षिसे मागे ಕರೆಯಲು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದಿರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಸೇವಕರೇ ದೇವ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ತೋರಿರಿ ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಬಾಳಲು ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರಿ ಸಂತ ಸೇವಕರೇ देवा चित्त पालकरे समय बेडी नीडिरे मागे कष्टदल्ली रक्षिसे मागे ओंकार पुत्र सोमे ओंकार मुरी आशीर्वादी नामका सेवास बापा आमकां विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.